Check. Jesus.
Check. तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार दिता ह्या बाजिलिकेंत तुमकां हांगसर भगवंत फ्रांसीस सेवाच्या पांयां खाल ह्या भोक्तीन वांटो घेवन तुमचें जिवीत अदीक आनी अदीक जशे भशेन ताच्या आसलेलें तेच भशेन आमचें जावंक तुमकां सगळ्या जाणांक हो येवकार दिता. हांव जाणा तुमी व्हडा भोक्तीन वर्साच्या वर्सा हांगसर येतात म्हणून आनी खरेपणी तुमचो भावार्थ एकदम अखंड तुमचे इतलो लोक हांगसर ह्या रोमारीन पावना. तुमी सगळीं जाणां खूब व्हडा खुशेन भोक्तीन आनी ही परंपरा उखलून धरून ती तशे भशेन फुडें व्हरूंक तुमी सहकार करीत आसात. तो तुमकां सगळ्या जाणांक हांव दिनवासतां. आतां जी कोण येतात तांच्यान हांगसर फाटल्यानूय बसोंक जाता. आमी थोड्यो कोदेली घातलेल्यो आसा ते सायडीन तुमच्यान फुडें येवंक जाता. ती फाटीं आसात ती कित्याक हांगसरूय जागो आसा. तुमच्यान हांगसर बसोंक जाता. जागे थंयसर बोल्ल्या जाल्यार फाटल्यान आनीक कोदिलां आसात. तुमच्यान येवन थंयसर बसोंक जाता. हांगसर यात, फाटल्यान यात. मागीर येता तांकां थंयसर बसोनी फाटल्यान तुमी हांगसर फाटीं यात. हांव जाणो की तुमी सगळीं जाणां व्हडा भोक्तीन तुमचे तेर्स आनी हेरां देवस्थान तुमी करतात म्हणून. तर आयज आमी तुमचे पासत तुमच्या आख्या सांताक्रूजचे फिरगोचे पासत आनी सगल्या थंयसर
जियेंतल्या भक्तां पासत आमी मागया. जी कोण हांगसर येवंक ना, येवंक जावंक ना, परदेसान आसात वो प्रवास करतात वो कामाक गेलेलीं आसा, तांची आठवण करुया आनी तांचेय पासत मागया. आनी आमी बरोबर जेजूच्या एकवटान रावन सगळ्या संवसारा पासत मागया. आमकां पाप साहेबान हें आपोवणें दिलां, जशे भाशेन सायबीण लुड्स आनी फातिमा, चड करून फातिमाच्या शारांत थंयसर त्या भुरग्यांक तिणेन सांगलें मागात 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 शांती पासत संवसाराच्या, आनी तांकां सांगलें त्योर्स करात म्हणून. वय त्योर्स एकदम पावरफूल, कित्याक सायबीण सगळें पासत मागता, विनंती करता. तर आमी भक्तीन आयज त्या तेर्सान वांटो घेवया आनी पवित्र पुस्तकाच्या आदारान अदीक खोलायेन आमचें जिवीत जेजूच्या जिवितान एकवटोन जियोया. त्या भायर आमी काकलुचो त्योर्स घेवया. आतां आमी त्या काकलुचो त्योर्स घेतना ही एक सायड, ही दुसरी सायड, हे भाशेन आमी घेवया. आनी मागीर त्योर्स घेतना प्रत्येकाक हांगसर एक नोमान बरी, आमच्या बापा नोमान बरे मोहिमा बापाक हांगसर म्हणूंक तांकां संदी दिवया. तर हांगसर 20 जाणां मातशी हाजीर जायात. हे भाशेन आमी तेर्सान वांटो घेवया. तर आतां तुमी जाणो जायात की हांगसर हांव दर दिसा 8चे मीस जाले म्हणटच 4 मीस तेर घेता. सगळ्या संवसाराच्या आमच्या भाव भयणां पासत मागता, आमच्या गोंयकारां पासत, आमच्या भारताच्या लोकां पासत. आमकां तुमी जाणात कितलें पिडापीड दितात क्रिस्तांव म्हणून आमी, तर तांचे पासत आमी मागता. देवान तांकां बुद्धी दिवची, तांकां समजणी मेळची, आनी जें ती आमकां करतात तें क्रिस्ताकूच करतात म्हणून हे भाशेन तांकां सुटका सोडवून मेळची म्हणून. तुमच्यान हांगसर फाटीं येवंक जाता, हांगसर जागो आसा. फाटल्यान यात, फाटल्यान यात. ये फाटल्यान ये. तांकां सांगात मातशी फाटल्यान वचत म्हणून. आतां आमी आमचो काकलुचो तेर्स सुरू करुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. जेजू तूं मेलोय, पूण मनशां खातीर जिविताचे जोरी व्हांवल्यो आनी सगळ्या संवसाराक काकलुचो सागर उक्तो जालो. जिविताचे जोरी अगणीत देव काकलुती सगळ्या संवसाराक काकलुतीन बुडय आनी तीच आमचेर रोखय. ओ रोगता आनी उदका, तुमी काकलुची जोर कशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवली, हांव तुमचेर पातयतां. ओ रोगता आनी उदका, तुमी काकलुची जोर कशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवली, हांव तुमचेर पातयतां. ओ रोगता आनी उदका, तुमी काकलुची जोर कशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवली, हांव तुमचेर पातयतां. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताल्लेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोच ठाय आसा, उस्त्रा मदें सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. देवाचे माय, आमा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. सोतमानतां देवाक, सोरपोतेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मरेत थावन जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले, ताका खुर्सांत जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, दुसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गांत चडलो, सोरपोतेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला,
थंय थावन जिव्यांनी मेल्लेल्यांची मुनसिपी करून येतलो सोतमानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बोगसणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या भोव मोगळा पुताची आनी आमच्या दोनया सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या ह्या सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा हीच सायड आतां तुमी पयलो भाग घेतल्या जेजूच्या भोवतुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. 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 जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. सासणाचे बापा हांव तुका भेटयता तुज्या भोव मोगळा पुताची आनी आमच्या दोनया सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोधकेश कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोधकेश कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोधकेश कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोधकेश कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोधकेश कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोधकेश कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोधकेश कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोधकेश कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोधकेश कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोधकेश कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या भोव मोगळा पुताची आनी आमच्या दोनया सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. सासणाचे बापा हांव तुका भेटयता तुज्या भोव मोगळा पुताची आनी आमच्या दोनया सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोधकेस
केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या बोव मोगळा पुताची आनी आमच्या दोनया सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर पवित्र देवा पवित्र सर्पोदेतरा पवित्र अमोर देवा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर पवित्र देवा पवित्र सर्पोदेतरा पवित्र अमोर देवा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर पवित्र देवा पवित्र सर्पोदेतरा पवित्र अमोर देवा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर देवा तुजी काकलूत अगणीत आनी तुजे काकलूचे थोबे मीत मेर नासलोले दयाळ नदर आमचेर घाल आनी तुजी काकलूत आमचे थंय चडय जिविताच्या व्हड आडकोळींनी आमी आशा सोडिना जावंक पूण व्हडा विस्वासान तुजे भोव पवित्र खुशेक आमी राज्य जावंक तेच तुजे काकलुतीक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं जो तुज्या सांगाताक जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक आमेन म्हजे भयणीनो आनी भावनो काकलुचो तेस आमी घेतलेलो आसा आनी व्हडा भक्तीन आमी तातूंत वांटो घेतलेलो आसा आतां आमी सायबीण माय भाशेन खालती रावया हांव चाकोर जावं म्हजे सुजवें तुजें उतरां पोरमणें आमी तुजे कडेन मागया आमचें जिवीत जेजूच्या जिवितान आसा तें उदीक खोलायेन आमी जिवच्याक आनी ताच्या जिवितान आमी भाग घेवच्याक कित्याक तो आमच्या जिवितान भाग घेता तर आतां आमी ह्या मिस्तेरांचेर 20 मिस्तेरांचेर आमी नियाळ करया एक आमच्या बापा एक नोमान मेरे एक महिमा बापाक तर आतां आमी स्टार्ट करया 5 संतोसाचे मिस्तेर पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारयेक गाब्रियल दुता वरवीं जेजू जल्मोचो आसो म्हूण कळीत जाता लूक 1:28 ती आसली थंय वचून देवदुतान म्हणलें नोमान तुका देवाचे चड उपुरबायेचे सर्वेस्पोर तुजे सोबे आसा आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावन आमचो दिसपटो ग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां बगोस पूण वायटांतली आमकां निवार नमान बरी कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्तऱ्या मध्ये तूं सदय आनी सदय तुजो पूत जेजू भगवंत मरे देवाची माय आम बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उजांतली वर सर्गात सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक
जांकां कुमसाराक वचोंक जाय पाद्री रावलेली आसा तुमच्यान आजून वचोंक जाता आनी थंयसर फाटल्यान आसात ती उबी रावं नाकात थोडे जाग्यार जर फाटल्यान आसात म्हज्या फाटल्यान आसात दुसरो संतोसाचो मिस्तेर मारिया एलिझबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता ल्यूक 1:41 ते 42 एलिझबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें चे कुसव्यांत आशिल्ल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें वस्तुरे मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं चे रायज आमकां यो तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार मान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे तेंसा उस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोचो पुजे येसू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन आनी पुत्रा आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर स्वर्गा सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसोल्यांक तिसरो संतोसाचो मिस्तेर बेल्या नोगरांत दुर्बलपणांत जेजू जल्मता ल्यूक 2:7 आनी तिणें आपल्या मालगोडे पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणेंत दवरलो आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मारिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सदव आनी सदय तुजो अपूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक चवथो संतोसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात ल्यूक 2:22 मोइजेसाची सुमूर्ती पोरवणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समर्पूंक बाळका जेजूक जेरुसलेमाक व्हेलो आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो अपूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन महिमा बापा आनी पुत्रा आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक पांचवो संतोसाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता ल्यूक 2:40-6 आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो शास्त्रा मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी ताका विचार करीत आसलो आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार अमान मोरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर शेताय आसा दुसऱ्या भितोय तूं सोदोय आनी सोदोयचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आमकां पापयां खातीर विनंती कर
आतां आनी आमच्या आमच्या वेळार आमेन. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचें जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली, वर स्वर्गांत सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. 5 उजवाडाचें मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान. माथ्यो 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें उचितूच स्वर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो. आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो. ओ म्हजे अपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां बगोस, आनी आमकां थेणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलले, नमान बरे कृपेन बरयले, सुरेश पोज येतायचा, वस्त्रामध्ये तू सोदो आनी सोदोयचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माय, आंबा बापयां खातीर वंदती कर, आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. महिमा बापान पुतान पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचें जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली, वर स्वर्गांत सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्न वस्त्र्यांत जेजूची आप परगटणी. जुवांव 2:4-6. जेजून तिका म्हणलें, वस्तरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां, म्हजो वेळ आजून पावंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती पोरमणे फातरांची 6 दोणां आसली. दरेकान 4 ते 6 कळशे जाताले. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी, आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले, सर्वेस पोश येतायचा, वस्त्रामध्ये तू सोदो आनी सोदोयचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माय, आम्हा बापयां खातीर वंदती कर, आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचें जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली, वर सगळ्या सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची परगटणी. मार्कू 1:14-15. जुवांवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. थंय तो देवाच्या राज्याचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. नेमलोलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरयले, सर्वेस पद तुज्या थंय आसा, वस्त्रामध्ये तू सोदो आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माय, आम्हा बापयां खातीर वंदती कर, आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचें जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली, वर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर. ल्यूक 9:29. आनी मागणें कोत्ता आसतना ताच्या मुखामळाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसोण लोकलोकीत धवी फूल जाली.
आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कुटपेम बोलले सुरेश पोचे ते आसा दुसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो जो पोय जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन मयपाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सोगा सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरजा सोल्यांक पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापणी लूक 22:19-20 जेजून उंडो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो तो तांकां दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंची आसा म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात तेच पुरी जेवण जातूच ताणें पात्र घेवन म्हणलें हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करात हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी गोशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मोदे तूं सोदो आनी सोदोव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन मोयमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उज्यांतली वर्सोगा सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक आतां हे 5 मिस्तेर आसात ते कोण आसात ते आमच्यान उबी रावंक जाता ओद्दिमी घालूंक जाता आनी हे भाशेन आमी ते म्हणया 5 दुखीचे मिस्तेर पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजू मागणें कोत्ता लूक 22:40-4-40-5 आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो आनी दोनीर गळटल्या रोगताच्या दाट थेंबा वरी जालो ताचो घाम आनी मागणें कोत्तोच शिश्यां सुश्टी उठून ये जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृप्यान बोललोले सर्वच पो तुजे ताय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन मोयमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सोगा सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मस्करी कोत्तात जुआंव 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताची जेर बोण मारूंक लायले आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोर तुजे ताय आहा दुसऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन
मोहिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचें जेजू, भुगोस आमकां आमची पातखां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर्सगा सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर, जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. माथ्यो 27:28-29. तेन्ना राजपाल्याच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो. ताचे भोंवती सगळी पोलतोंड एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो. ताच्या उजव्या हातान एक बोडी दिली. ताचे मुखार दिमे मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांचे राजा, नमान तुका. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशीच आमची पातखां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा, उसऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदयचो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माय, आमच्या पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातखां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर्सगा सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो दुखीचो मिस्तेर, जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. जुआंव 19:17. आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवून कोट्ट्याच्या म्हणल्यार जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरमायक भाशेन गोलगोथा. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशीच आमची पातखां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्वर ज्या थंय आसा, ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माय, आमच्या पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातखां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर्सगा सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो दुखीचो मिस्तेर, जेजू खुर्सार मरता. ल्यूक 23:40-6. आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशीच आमची पातखां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बलयले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा, ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माय, आमच्या पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातखां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर्सगा सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. आतां तुमच्यान बसोंक जाता. 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर, आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भिवूं नाकात, खुर्सार मारलेल्या नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनर्जीवन केलो, तो हांगा ना, ताका दवरलेली ती स्वाद पळयात. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सोडय स्पोर तुजे ताय आसा वस्त्रामध्ये तूं सदव आनी सदवचो पूत जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाची माय आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगल्या आत्म्यांक बूक करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो ओर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा. मार्कू 16:19. आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवंक तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो जे ताय आसा उस्त्रामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजें फळ कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगल्या आत्म्यांक बूक करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो ओर्काचो मिस्तेर जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयली पवित्र सभेक देंवता. धर्मदुतांचो इतिहास 2:2. उचितूच झणझणीत वारे सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसलें तें आख्खें घर भरलें. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. दमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजें फूल जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो ओर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडी 13:18. म्हजे दुये संवसारांतल्या सगल्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवंक तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो जे ताय आसा उस्त्रामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगल्या आत्म्यांक बूक करून चड गरज आसलेल्यांक. 5वो ओर्काचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देव स्वर्गा आनी संवसाराची राणी कोत्ता. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना वयर स्वर्गार एक विचित्र खुणान दिसती पडली. सुर्याच्या पोरजोळान न्हेसलोली एक बायल. च्या पांयांत चोंद्रीम आनी च्या माथ्यार 12 नोखेत्रांचो मुकुट.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आमकां पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकोणांतली उजांतली, वर सर्गात सगळ्या आत्म्यांक बूक करून चड गरज आसल्यांक. एकूच मिनूत आतां आमी सगळीं जाणां दोळे बंद करुया. आमच्या प्रत्येक सुस्काराक आमी हाजीर जावया. ह्या मागण्याचो फळ आमकां लाभतलोच. आमकां कुडीक मनाक आत्म्यांक पेकोणीन जेजू दितलोच. आनी आमच्या वरवीं आमच्या सांगाता आमचे बरोबर जीं जियेतात तांकांय सगळें हें शांतीचें देणें मेळटलेंच. आनी न्हयच आमकां, पूण आमी सगळीं जाणां जेजूचे कुडीचे सांदे कशे ताका एकवटून ह्या वेळार आमी जियेता, तर आख्ख्या संवसाराक सगळ्या आमच्या भाव भयणांक जीं ताका वळखतात आनी वळखनात तितल्यांकूय तो आपली ओळख दितलो. तांचें जिवीत तो तोकून तें परिवर्तीत करतलो. आनी जंयसर घेर्रां झुजां जातात संवसारांत देसा देसा मदें तें बंद करतलो. त्याच बरोबर आमच्या घराब्यांनी अशींच झुजां जातात ती बंद करून ताचो मोग आमचे सगळे उदीक वाडत वेतलो आनी तो आमचे बरोबर जियेता म्हणून सगळ्या जाणांक कळीत जातलें. कित्याक आमी ताचे सारकी ताणेन आमचो मोग केला तेच भाशेन आमी एकामेकाचो करतले. हांव सगळीं आतां आमी उबी रावया आनी हे निमाणें मागणें घेवया बरोबर. नोमान राणये काकुळचे माये, तूंच घे आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवांचो. आमी परदेशी येवीची बाळखां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या खोंडान सुस्काळ सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थाव. आमचेर दोळ्या शरातनी तुजी काकुळची नदर घाल. तूं कणवाळे आनी मोगाळ दुलोब आंकवार मारये ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवन देवाची माये, आमचे खातीर माग. जेजून बसायलां ते आमकां फावो जावच्याक मागुया. देवा, एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मोरणा आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरयेचे भोव पवित्र रुजाचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. ताणेन तातूंत आटापलेलें आसा ताची देख घेवशी आनी बसायलेलें आसा तें आमकां मेळोशी कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. उगडास कोर ए बो कनवाळे आंकवार मारये, केन्नाच आयकूंक ना. कोणूय येतले तुज्या गोपांत, मागतेल्यांक तुजी मदत आनी सोदतेल्यांक तुजो आदार. तुवें नालासरो दिन आसतना उरलो म्हणून पातयेवन ह्या बोरवाशार हांव येता तुजे वेंगेंते आंकवारी म्हजे माये. हांव येता तुजे सरशीं तुजे मुखार उबो जाता. हांव पातकी आनी दुखीवंत. ए देवाचे पुताचे माये, बेपरवा करूं नाका म्हज्या मागण्याची, पूण दोयेन आयकून घे म्हजें मागणें आनी सुफळ तें कोर. आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकुन्नीचेर ताणें दिश्ट घाली. ओय आतांच्यान सगळीं पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिश्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोतेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया.
आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दुत्तल्यांक दुस्पटायता. पोदवेदरांक तो सदरां वयली शेवटीता. इनोलख्यांक कुंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देणेनी बोत्ता. ग्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्रामांक सोस्ती खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक पाव माये यो माये गे आमकां तुज्या गोपा. पाव माये यो माये गे आमकां तुज्या गोपा. तुजे विस्मीत मायो रोण्या दिसली तू गरीब गोरवा राखण्या. उलयली तू व्हडा कोत्या संवसार पोर कोणटा तुज्या दिसल्या. पाव माये यो माये गे आमकां तुज्या गोपा. पाव माये यो माये गे आमकां तुज्या गोपा. सगळीं बसात. आमची आतां तयारी जाल्ली आसा. ह्या रोमारीच्या मिसान वांटो घेवन आमचे आनी सगल्या आमच्या घरच्यांचें आमची भाव भयणां परदेसांत आसा तांचे जिवितानूय देवान सगळें बरेपण फाव करचें म्हणून आमी मागलेले आसा. तर आतां आमी मिसान वांटो घेवया.
सुरवातीचें गीत आमी गावुया 821 नवें गीत रचून गायात 821 Bapaचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसू तुमचे सोबे आसू मोगाल भावा भयणीनो आयज सांता क्रुजची पवित्र सभा यात्रेकारां कशी सा फ्रांसिसाच्या पांयाशी भावार्थान आपल्यो गरजो घेवन आयल्यात. सा फ्रांसीस शावेराचें काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें देखून देसा देसांत वचून जेजूची परगटणी करून आपलो जीव जोरोवन मेलो. सा फ्रांसीस शावेरान हाडलोलो भावार्थ समोर ओपूंक आमी सांता क्रुजची पवित्र सभा भावार्थान हांगा हाजीर जाल्या. आमचो भावार्थ देवाचेर तीर गोट सांबाळून बोरवोशान जिविताची यात्रा चलोवंक ह्या मिसान भोक्तीन वांटो घेवंक भावार्थान मागुया. आणि कल्पना मोतीन धरून ह्या पवित्र रितीन आमी वांटो घेता आसतना आमच्या पातकांची आमी दोग धरुया. आयचो विशय आमकां देवाचेर बाबार धरूंक जिवंक आपयता बोरमाशान जिविताची यात्रा चलोवंक शिकयता. पूण कांय फावटी तूं आनी हांव देवाचेर आमचो बाबार धाडला आसतलो बोरमाशान आमचें जिवीत आमी फुडें व्हरूंक नासतलें. सगळ्या पातकांची दोग धरून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागून सोगलीं बाराबोर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुणी हांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोत घेवन सदां साकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदाद देव आमची गाकलूत करूंक आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन.
प्रार्थुया. ह्या वेळार आमची मागणी आनी गोरजो बापा मुखार आमी दवरुया. ह्या सुवातेर आमी सांता क्रूजची पवित्र सभा कशी एकठांय जाता आसतना सान फ्रांसीस शावेराच्या पांयां सकयल आमी आसतना आमची मागणी बापा मुखार आमी दवरुया. आमचे फामील, आमचे कुटुंब, आमची भलायकी, आमचो वावर बापाची मुखार सान फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून ह्या वेळार आमी दवरुया. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव, तुका उलो मारतोल्यांक सदांच दोलोबायेन वेंगोय. तुवें आमकां रोचलें आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. उपकार आमकां कोर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुताचे येसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे ताय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपटान जियेत आनी रासभर चलयता सास्तांच्या सास्तांक. लोकगणतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. इस्रायलाच्या पुतांदुवांचो सगलो जमो पयल्या म्हयन्यांत सिनाच्या ओरोण्यांत पावलो. लोकान कादेसांत बिराड केलें. थंय मिरयाम मेली आनी थंयच तिका पुरली. पोरचेक पियोंक उदीक नासलें आनी सगलीं मोइजेसाचेर आनी आरोणाचेर कोलपोली. पोरचेन मोइजेसाचेर निशेध मारून म्हणलें, सर्वेस्परा मुखार आमची भाव भयण मेल्लीं तशीं आमी मेल्ल्या जाल्यार उदीक बरें आसलें. सर्वेस्पराचे पोरचेक ह्या ओरोण्यांत तुवें कित्याक म्हूण हाडली? आमी आनी आमचे हिंड हांगा मरून वचूंक? इजिप्तांतली तुवें आमकां कित्याक म्हूण भायर काडलीं? ह्या पाड जाग्यार हाडूंक? ही जमीन कसलीच दाणो वोंपूंक उपकारो ना. हांगा अंजिरां जायनात, दाखो पिकोनात आनी दालमाय मेलोनात. त्या भायर पियोंक म्हणल्यार इतलें उदक पर्यान ना. पोरचेक सोडून मोइजेसान आनी आरोनान जमातीच्या तोंबून गेलो. ते जमनीर शास्त्रांगी पडले आनी सर्वेस्पराचे वैभव तांकां दिश्टी पडलें. सर्वेस्परान मोइजेसा कडेन उलोवन सांगलें, दांडो घे आनी तूं आनी तुजो भाव सगले पोरचेक एकठांय करात. तांच्या दोड्या मुखार ह्या कोडपाक आज्ञा घाल आनी खडप तुका उदक दितोलें. तूं ह्या कोडपांतलें तांकां उदक व्हांवोशें करतलोय आनी पोरचेक आनी तांच्या हिंडांक पियोंक दितलोय. सर्वेस्परान सांगलोले प्रमाणे मोइजेसान तांचे हुजीर दांडो घेतलो. उपरांत मोइजेसान आनी आरोनान पोरचेक खोडपा मुखार आपोवन म्हणलें, फितूर मनशांनो आयकात. ह्या कोडपांतलें तुमकां उदक भायर सोरोशें करूं? आनी मोइजेसान आपलो हात उबारलो आनी 2 पावटी तो दांडो खोडपाचेर मारलो. तेन्ना घसघशीत उदक व्हांवलें आनी पोरजा पियेली आनी हिंडांकूय पियोंक मेल्लें. तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेसाक आनी आरोनाक म्हणलें, इस्रायलाच्या पुतांदुवा मुखार म्हजी पवित्रताय पडजळूंक म्हाका पदवी आसा म्हूण तुमी म्हजेर विस्वास ठेवलो ना देखून तुमकां हांव दिवंक वेता त्या देसांत
तुमी पोरचेक भितर काडची नात. ही मेरबाची मुणगे फितुरीची उदकां हांगा इस्रायलाच्या पुतां दुवांनी सर्वेस्परा कडेन झगडें मांडलें आनी ताणें आपली पवित्रताय परगट केली. देवाचें उतर देवाचें गोड उपकार. आमचो जबाब जातलो, ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजान दवरात. नव्यान सगळीं म्हणोया, ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजान दवरात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो तीर कडप आमचो तारोक, ताका वाखाणुया. जबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजान दवरात. सोरपोट पडुया ताचे मुखार, आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची पोरजां, चोरवाक वेल्ल्यो शेलयो. जबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजान दवरात. ताचो ताळो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा. चितान आयकूंक, काळजान दवरूंक सगळीं आयतीं रावया. जबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजान दवरात. मेरेबाक आनी ओरोण्यांत मासा केल्लें तशें तुमचीं काळजां फातरावरी दारून करूं नाकात. जबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजान दवरात. तुमच्या पुर्वजांनी तेन्ना म्हज्यो कन्यो देखल्यो, तरी गोरवी मोनान सगळीं मोचेर कोलपून गेलीं. जबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजान दवरात. उदकाराक सगळीं उबीं रावया. तूं कोडप आनी ह्या कोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी एमकोणाचे दारवोंटे तिचेर जैत व्हरचे नात. Sorbespo tuमचे सोबे आसूं. Vate vapor mone Jesu Christa Jesu Bortoman. फिलिपाच्या शेजाराच्या प्रांतांनी तोच जेजून आपल्या शिसां कडेन विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोण सोदोरता? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाणां स्नान दातार जुवांव, कोण कोण एलिजा, दुसरी जरमायस वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तरी तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमोन पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, सिमोन, जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोग तामासान न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं कोडप आनी ह्या कोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों आनी एमकोणाचे दारवोटे तिचेर जोयत व्हरचे नात. तूं स्वर्गीच्यो राजाच्यो चावयो दितलो. तूं संवसारान बांदशी तितलें स्वर्गान बांदलोलें जातोलें आनी तूं संवसारान सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलोलें जातोलें. मागीर ताणें आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण शिसांक कोर आज्ञा दिली. तेन्ना जावन जेजू आपल्या शिसांक असो स्पश्ट सांगूंक लागलो की आपूण जेरुसाल्याक वेतलो, जाणट्याच्या परम याज्ञिकाच्या आनी शास्त्र्यांच्या हातांतलें जाय तो सोंसतलो. मागीर आपणाक ते जिवेशी मारतले
आनी तिसऱ्या दिसा आपणाक देव पुनर्जिवंत करतलो तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रू असो आपलो निशेध मारूंक लागलो, केन्नाच ना सायबा, हें तुका केन्नाच घडचें न्हय. पूण ताणें वळोवन पेद्रूक सांगलें, चल सोयताना फाटीं सरून वच, म्हजे वाटेर आळकोळीचो फातर तूं, कित्याक तुजी येवजण देवाची न्हय पूण मनशाची. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. प्रदेशा वयन बाबानो, आयचो विशय देवाचेर बाबार तेवून बोरवाशान जिविताची यात्रा चलुया. ह्याच विशयाचेर धरून आयचे वाचपांतल्यान आदार घेवन ल्हानसो नियाळ आमच्या जिवितांत आमी करुया. एक फावटी एक मिशनरी आफ्रिकेच्या गांवांत आपलो वावर करूंक गेल्लो आनी वावर करूंक वता आसतना तो आफ्रिकेच्या देशांत त्या गांवांत पावलो. पूण गांवांत पावतच ताका भाशा जी लोक उलयतालो ती ताका खबर नासलोली आनी ते पासत तांची भाशा शिकूंक तो प्रयत्न करता. दिसपटी तांचो सांगाता भोंवता आसतना तांची भाशा तो उलोवंक सोदता आनी ह्या पासत तांची भाशा शिकता आसतना आपली भाशा घेवन तो थोडीं उतरां तांकां कोळीत करूंक प्रयत्न करता. आनी प्रयत्न करता आसतना सोत मानप, आय बिलीव, हें तांकां तो शिकोवंक सोदता आसतना तो तांकां विचारता. हें उतराचो अर्थ तांकां सोजमून घेवंक आगोड लागतालो आनी कोण भाशेन हें उतर तांकां परगडटलो तें ताका सोजमना जालें. आनी ते पासत ताणें एका जाणट्या तांच्या गांवच्या एका मनशाक आपोवन विचारलें, टू बिलीव, तूं सोत मानप म्हणल्यार तुमचे भाशेन तुमी कशें उद्गारूंक जाता. आनी ह्या वेळार ह्या जाणट्या मनशान म्हणलें, टू हियर फ्रॉम द हार्ट, म्हणल्यार काळजांतान आयकप जावन आसा सोत मानता. प्रतीक्षा भयणी बाबानो, जो मनीस काळजांतान देवाचो ताळो आयकता तो देवाचेर सोत मानता आनी आपलें जिवीत देवाक भेटयता. कांय पावटी म्हजें आनी तुजें जिवीत देवाचेर सोत मानूंक विसरता आसतलें आनी त्या पासत आयचो वाचपा आमकां आदार दिता. आयचें वाचप, पयलें वाचप चितान आमी आयकलां जाल्यार आमकां मोइसेस आनी आरोणाची खबर थंय मेळटा. आमी जाणात इस्रायल पोरसां ओरोण्यांत आसलोलीं आनी आतां ओरोण्यांत पावतच तांकां आयज उदक ना जाता. उदक ना जातच लोक देवाचेर शिणूंक लागता, अदीक करून मोइसेस आनी आरोनाचेर शिणटात. आमकां ह्या ओरोण्यांत तुवें मरोंक काडलें, आमी त्या इजिप्ताच्या देशांत आसलीं, सूख समाधान भोगतालीं, आतां आमकां उदक ना. कितलें देवान तांचें सगळें बरें केल्ल्यार ही पोरसां देवाक दिनवासना, देवाक उपकारी काळजान आपलें ध्यान मोन दिना. आनी ते पासत अब्राम, मोइसेस आनी आरोन देवा मुखार हें मागणें उबारतात आनी देव तांकां म्हणटा, उतर उलोय आनी कोडपांतल्यान उदक येतलें. आनी हे मोइसेस वेता आनी आपलो दांडो त्या फातराचेर मारता आनी उदक व्हांवता. उदक मेवतच पोरसां धादोशी जाता. पूण देव उपरांत मोइसेसाचें कर्तूब ताका आवडना. देवान म्हणलोलें, एक उतर उलोय आनी उदक येतोलें. पूण ह्या मनशान बोडी मारून ह्या उतराचो ताका फावो तो वालोर दिवंक ना. आनी ते पासत मोइसेस आनी आरोन बासायल्ल्या देशान पावनात. कित्या पासत देवाचें उतर तांच्यांनी आयकूंक ना. प्रतीक्षा भयणी बाबानो, देवाचेर पात येवप म्हणल्यार, देवाचेर बाबार दवरप म्हणल्यार देवाचें आयकप. आमच्या जिवितांत कांय पावटी हांव आनी तूं देवाक फावो तो ताचें आयकूंक आमी विसरतात आसतलीं. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयतात जेजू आनी ताचे शिश्य फिलिपाच्या शेजाराच्या प्रांतांत पावले. आतां हे फिलिपाचे शेजाराचे प्रांत म्हणल्यार कितें काय, आनी जेजून हो प्रश्न त्या सुवातेर कित्याक विचारलो काय, आपणाक लोक कोण सोदोरता. प्रतीक्षा भयणी बाबानो, हो प्रांत जावन आसलो थंय जायतीं देव मंदिरां आसलोलीं. देव मंदिरां म्हणल्यार ऑल्टर्स डेडिकेटेड टू ग्रीक रोमाच्या देवांक. आनी ते पासत ह्या सुवातेर बसून जेजू हो प्रश्न शिसांक विचारता, लोक म्हाका कोण सोदोता. आनी शीस जबाब दिता, स्नान जाता जुवांव, एलिजा, जेरमायाचो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो. आनी उपरांत जेजू आपूण खरेपणी कोण तो वळखून घेवंक शिसांक विचारता, तुमी म्हाका कोण सोदोतात. आतां तांकां अनुभव वाचलेलो, जेजू सांगाता ते भोंवताले आनी ते पासत हो प्रश्न तांकां मांडटा. आनी ते
सगल्याच्या नांवान पेद्रो म्हणटा तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत आनी जेजू ताका शाबासकी दिता कित्याक ही उतरां देवा कडल्यान ताका आयलीं. पूण उपरांत आमी दुसरो बाजू पळयतात. जेजू आपल्या कोश्टा मोन्नाची खबर तांकां सांगता आसतना पेद्रो म्हणटा कधीच ना सायबा तुका अशें जावचें न्हय. जो मनशाक जेजून वयर उबारलेलो त्या मनशाक जेजू पेद्रोक म्हणटा कोड सोर सोयताना. पयलो जेजून पेद्रोक उबारलेलो आतां पेद्रोक सोकला उडयलो. कित्याक पासत काय हो मनीस देवाचेर बाबार दवरून ओदीक करून ताणें स्पश्टपणी आपलो बाबार परगटलेलो. पूण जिवितान आपणावंक ह्या कठीण परिस्थितीन जेजू तांकां आपयतालो त्या वेळार तो फाटीं सरलो. प्रत्युशा भयणी बाबानो, आमच्याय जिवितांत आमी म्हणटात हांव देवाचेर बाबार तेवतां, हांव देवाचेर इतलें म्हजें जिवीत थिरायतां, पूण कठीण परिस्थिती येता त्या वेळार हांव आनी तूं फाटीं सरता काय. ते पासत आयचो नियाळ कोत्ता आसतना दोनूच संदेश आमच्या जिवितांत आमी व्हरुया. पयले सुवातेर देवाचेर आमी बाबार दवरुया. प्रत्युशा भयणी बाबानो, बाबार्थांत आमी हे सुवातेर आयल्यात आनी बाबार्थान आमी आमची मागणी दानां सगळीं आमी हे सुवातेर हाडल्यात. पूण इतलेंच पुरो काय देवाचेर बाबार दवरप म्हणल्यार हेच सुवातेर येवन आमचें दानां दिवन आमी वचप काय ना. जिवितांत आमी कितें ना कितें बरेंपण आपणावन आमचें जिवीत देवाच्या उतराक आमी आयती करूं. ते पासत पयलो संदेश देवाचेर आमी बाबार रावया, आमचें जिवीत देवाक आमी भेटोवया. आनी दुसरी वस्त आयचो विशय आमकां करूंक आपयता तो म्हणल्यार बोरमाशान आमी जिवीत फुडें व्हरुया. जिवितांत सगल्यांक वयर सकयल आसतात. जिविताचो बाजू सगल्यांक सरळ वचना, सगल्यांक नितळ रस्तो मेळचो ना. जिवितांत आडकोडी येतली, कोस्तोक येतले, जायती पिडा रोग आमच्या जिवितांत येतली, जायती तुफां मोडां उपरासतली. पूण ह्या तुफानांनी ह्या आगोड परिस्थितीन आमी बोरमाशान फुडें वचची गरज. हें आख्खें वरस आमकां बोरमाशान जिवंक आपयता. ल्हान ल्हान बोरवासो आमच्या जिवितांत आमी जिबाळ करुया, आमचें क्रिस्ती जिवीत फुलोवया आनी आमचें बाबार परजळोवया. ह्या सुवातेर सान फ्रांसीस सावेर आसा, ताची देख घेवया. आपल्या जिवितांत देवाचेर जेन्ना ताणें बाबार तेवलो मोरो पर्यंत तो सांबावलो. कधीच तो देवाचेर आड वचूंक ना, ताच्या मार्गदर्शनांतल्यान फाटीं सरूंक ना. बोरवाशान आपलें जिवीत मुखार ताणें व्हेलें. ताचीच देख घेवन ताचोच बाबार जो ताणें आमकां आमच्या गोंयचे पवित्र सभेक फावो केलो तोच आमी फुडें व्हरुया आनी होच बाबार आमी दुसऱ्यांक दिवं. आमचें जिवीत बोरमाशान भरलोलें करूं. आदार आनी कृपा ह्याच मिसांत आमकां दर एकल्याक मागून घेवया. सगलीं भिरावया. हे वेळार कांय आमची मागणी आनी गरजो बापा मुखार आमी दवरुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी बागुओन फ्रांसीस शावेराच्या जिविताची देख घेवन आपलो बावार्द तीर गोट सांबाळून आनी पोरजेक परवशान जिवंक आपले जिविताची देख जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. देशाच्या फुडाऱ्यांनी नागरिकाचे बरेपणा पासत नव्यो सवलत्यो सोदून काडून समाजांत उदरगत करूंक वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया.
आमच्या कुटुंबांनी भावार्थ मोग आनी बरवसो वाडूंक पेस पिडाव निवारून बरी भलायकी आमकां आसूंक बागयोन फ्रांसीस शेवेराच्या मोजोतीन बापाचो आदार आमकां मागुया. आमचो भावार्थ जेजूचेर पीर गोड सांबाळून जिविताचे यात्रेक जेजूक आमचो माज करूंक सोपून गेलेल्या सगल्या भावा भयणाच्या आत्म्यांक सोर्गीचें सूख दी म्हूण बापा लागीं मागुया. स्वर्गींच्या बापाक आमची मागणी आनी गोरजो तुज्या मुखार आमी दवरलें. आमच्या जिवितांत तुजेर उत्सव आमचो बाबार धरून बोरभाशान आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक आमकां तुजे कृपेन भर. हें मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. फुलां फळां आनी दानां. आमच्या कुटुंबांतलीं फिरगोजेंतलीं सगळीं बरेपणां ह्या फुलां फळां बरोबर बापा तुका भेटयता. गोरजेवून भावा भयणाचो हुस्को दवरून हाडलेलीं सगळीं दानां बापा तुका भेटयता. उंडो आनी सोरो. उंडो आनी सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलून आमच्या जिविताच्या यात्रेक आत्मीक जेवण जावंक वेताना आमचें सूख दूख कोस्ट वावर उणेपण आनी पिडा बापा उंड्या सोऱ्या बरोबर तुका भेटयता. दानांत वेळेच्या वेळार आमी गीत गावुया. C4 आसा जेजू. C4.
म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता दसलें जावं म्हूण मागात. आमच्या गावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा प्रसून जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोली वरवीं आमीच तुका सदां ओपलोलें बलिदान जावंक निर्मी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काल जावं बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनांच्यो देवा सोर कालियान सोर आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निटीचो आनी आमच्या फायद्याचो. रितीन तुवें मनशाक रोचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली म्हूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुवें ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी दोर मोहिमा वाखाणटा. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपले इस्कोशेन कोस्ट मरोन सोसोंक पेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें रोगोत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे मोशा उगडासाक करात. Vavartatso good porgotoya. Tuja kusa ani bonochi bonpona pormi. Venapka soro isumya. Sosaracha sorgonara. Amchi sorgonko. बापा शेसूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जनपणाचो आमी भक्तीपणे फुडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेसूची कूड आनी रोगोत शेवतोले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोलीचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिम्याव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जवणपणाचो बरवासो दोन मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. ह्या वेळार आमची सगळीं भाव भयणां सांताक्रूज फिरगोचीची जी अंतरलेली आसा तांचो उगडास करया. वर्साच्या वर्सा ती हांगसर येतालीं, आतां ती स्वर्गार आसात, जेजूच्या गोपान ती आसात. आमा समेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, चेपोती बाग्योन जुजे बाग्योन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर, बाग्योन फ्रांसीस शेवेरा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपोटान सोरपोत बेदार बापा, सोरबंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडबंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितां, तशी आमची पातकां मागोस, आनी आमकां ताल्लेन पडून दिवं नाका, पूण वायट आंधळी आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायट आंधळी आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान रेखताव. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दस घाल आनी तुजे गोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियातान रासवड चलयता सासतांच्या सासतांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराची पाप काटिली आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराची पाप काटिली आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराची पाप काटिली आमकां शांती दी. ही देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा दी. शैलीच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुबाकी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच स्वरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादाच्या वेळार आमी गीत गावुया. D3 आमकां पुरो जेजू. D3.
tortohata soglia bonnet uttam nere amka puro Jesu tache promarik po amka tatsakuris tache puros jivi amka puro Jesu tache promarik po amka tatsakuris tache puros jivi Jesu pason sogle ogra obulasa kushalasa tache mukha dusre soko maka san oshik munda amka puro Jesu tache promanik po amka tatsakuris tache punor jivi amka puro Jesu tache promanik po amka tatsakuris tache punor jivi Jesus sovereign, open asa, tachir babar, turun meta, eva kutsu, fukya devka, etse promanik formaka, amka puro Jesu, tache promanik pon, amka tatsakuris, tache punor jivi, amka puro Jesu, tache promanik pon, amka tatsakuris, tache punor jivi. Jesu vangra koston moru asha baku auchieta tacha punor jividachi otli boku havotreka amka puro Jesu tache promanik po amka tatsakuris tache punor jivi amka puro Jesu tache promanik po
मोगाला बापा उड्या सोऱ्या रुपान आमकां जेजूचे मांस आनी रगत फावो जाल्ल्या पासत तुका आर्गां दिता. बागयोन फ्रांसीस सावेराची कूड आमच्या गोंयांत ह्या पवित्र जाग्यार आसा. ताच्या पांया लागशीं आमकां हाडूंक आमचे जायत्यो गरजो पुरी केल्ल्यान पासत बागयोन सांव फ्रांसीस सावेरा पासत दिनवासता. आयच्या मिसा बलिदानान वरवीं सांता क्रुसाची पवित्र सोबेचो एकवट एक समुदाय कशी हाडूंक पावल्यात. ह्या देण्या पासत महिमा दिता. बाप्पा बावार्था ओकोर जावं बोरवाशान जिवंक आमकां सगल्यांक देवाच्या उतरांतल्यान काळजा मोना उजवाडूंक जिविताची यात्रा उदीक नेटान करूंक बोल दिल्ल्या पासत आर्गां दिता. आमेन. सगळें बिरावया. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाल बापा ह्या सोर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोठायेन भरलें. सोर्गींचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसुया. उबी रावत. सोर्बेस्पोत तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आतां बसुया. पयले सुवातेर हांव देवाक दिनवासता आनी बागयोन फ्रांसीसारा कित्याक तुमी व्हडा भक्तीन वर्साच्या वर्सा हांगसर येतात. तुमच्या पादविकारान तुमकां तयार केल्लें आसा आनी पातकुरान हांगसर हे मीस भिटयल्लें आसा. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ते तुमचे पासत खूब वावरतात. आनी आयज आमकां बरो शर्मा सांगला काळजान थावन आमी आयकोंक जाय म्हणून. तर ते भाशेन आमी सदांच आयकोंक जाय आनी काळजान थावन देव आमचें सगळें आसा म्हणटच तिचोच तान आमी उलोवंक जाय. ते भाशेन आमकां ताणें कळीत केलेलें आसा. ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. फादर थँक्यू व्हेरी मच. त्याच बरोबर तुमकां सगळ्या जाणांक ही तुमी देणी हाडटात पळय ती आमी वर्सभर आमच्या गरीब लोकांक वांटता. आयज कितलींशीं जाणां आसलेलीं पोरूचें जें तुमी दिल्लें आतां पर्यंत आमी ताका वांटीत आसा आनी ती व्हडा उपकारान तुमकां ती दिनवासतात. म्हाका देव बरें करूं म्हणटात हांव ताका सांगता तुमी दिलेलें आसा म्हणून ताका लागून तुमकां ती बरेंपण मागतात आनी तुमकां बरेंपण खूब मेळटलेंच. जेन्ना आमी जेजूक हे भाशेन दिता तेन्ना जेजू तुमकां आनिकूय भरपूर दितलो हे खात्रीन आमी हे दितात. तुमच्या कोयराक त्याच बरोबर तुमी सगळ्यांनी आमच्या मागण्यांत भाग घेतलेलो आसा. तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. तेच भाशेन जाणी वाचपाक केलेली आसा. इंट्रोडक्शन थँक्स गिवींग तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आतां हे मागणें जातूच हांव तुमकां सगळ्या जाणांक तुमी सगळीं जाणां रांगेत वन बॅच अशीं याद आनी ते सायडीन तुमी तुमलान वचात आनी तेन्ना मागीर भायर वचोंक जाता तुमच्यान. तुमकां वेताळां हांव रॅलिकीचो बेसांव दितलो आनी एक कोंत सगळ्या जाणांक दिता. तें कोंत तुमच्यान तुमच्या बोल्सान वो तुमच्या पॅकेटान दवरूंक जाता. सायबीण माय आमचे पासत सदांच मागता विनंती करता. तर हें तुमकां ह्या वर्सा बागयोन फ्रांसीस कशें देणें तुमकां दिता. आमचे कडेन कॅलेंडर्स आसात ते तुमच्यान घरा वचोंक जाता घरा व्हरोंक जाता. ते फुकट व्हरोंक जाता पूण तुमकां कितें दिवंक जाय जाल्यार तिचोर एक धाकलें हें बॉक्स आसा तातूंत घालूंक जाता. तें आमच्या बजिलिकेचेर आदारलेलें आसा. आदीं बजिलिका भायल्यान कशें आसलेलें तें सगळें ताका कचुनो आसलेलो पूण 1952 वर्सा तो चुनो काडून आतां आमी हे भाशेन ती पळयता. पूण आदीं कशे भाशेन आसलेली आनी हांगसर आदीं कशे भाशेन एक्सपोज जावं जातालें तें तुमकां तिचोर दिश्टी पडटा त्या चित्रांनी. तें तुमच्यान घेवंक जाता. तर आतां सगळीं आमी उबी रावया. म्हजे उपरांत म्हणात बागयोन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची
बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुमगेलोय आमचो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें सान फ्रांसीस शेवा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाखणटा. आमेन. तुमी सगल्यांनी जी बंदोबस्त केल्ली आसा हांगसर येवंक तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. खूब तोकस घेतलेलो आसा तुमी. आतां वो आशिर्वाद दिता ताचे उपरांत हाचेर बेसांव घालता. ते स्टार्ट करतले तुमच्यान मागीर स्टार्ट करूंक जाता नाल्यार वेळ वतलो. आनी सोरपो दिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. शेवटाचें गीत आमी गायतले सान फ्रांसीस शावेरा U20. San Francisco Xaviera, ora cura, rati sanciamo la storia, besa Some's
मागता मोसो तुझी kurtai milagrin ami somes magda moso tuci kurtai milagrin
एकल्याचेच उरला रे त्याच्या बदीले That why I did it. I need Mike Bon त्याने पहिलं दिलेलं आहे ते पहिले पुढची स्पष्ट तुझे काय
थोसर राहिला तो येईना येईना